प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 10वा विसवूर वोड 13 ते 16 पर्यंत. लूक chapter 10 verses 13 to 16. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. खोटा तुझें खोराजीन, खोटा तुझें बेतसायदा. तर तुमचे मोदें केल्यात ती विजविता तीर आनी सिदोन नगरांनी केल्ली जाल्यार पातकाचें दूख धरून आपलें जिवीत मौन बदलून कांबळ्याचें साकाफटें घालून आनी गोबराचेर बसून तेदनाच ती देवाशी पोरतोतो आसली. जोडटीच्या दिसा तिराची आनी सिदोनाची जोडटी तुमचे इतली खोर जावची ना. आनी तूं कापेरनांवां वयर मोडपा पर्यंत उबारून पावतले म्हूण रावताय कितें? ना, पाठला पर्यंत तूं सोकला शेवटतली. तुमचें आयकतात ती म्हजें आयकतात, तुमची बेपरवा करतात ती म्हजी बेपरवा करतात, आनी म्हजी बेपरवा करतात ती म्हाका धाडला ताची बेपरवा करतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू भावार्थ नासलेल्या नोगरा विशीं उलयता. आनी खंय आसली भावार्थ नासलेली नोगरां? कोराझीन, बेतसायदा. आनी भाव भयणीनो, जेजू सांगता थंयसर त्या लोकांक कोराझीनान आनी बेतसायदान की तुमच्या मोदें जीं विजवितां घडलेलीं ती तीर आनी सिदोनच्या नोगरांनी अशें जाल्लें जाल्यार पोन्न्या कोरारार तो लोक थंयसर देवा कडेन येवन देवाचें पोखसणें मागून आपलें मन बदलून ती देवा कडसून येतलीं आसलीं. पूण भाव भयणीनो, तो लोक सगलीं अजापां सगलीं विजमितां पडोवन तीन जेजूक नाकारलीं. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन हें देवाचें उतर आयकता, आमच्या जिवितांत कितले फाटी देवान विजमितां केल्यात. आमी आयज जिवी आसा जाल्यार 3-4 वर्सां पयलीं वा 3 वर्सां पयलीं ह्या आख्ख्या संवसाराक कोविड-19 आसलें. अहें दिसतालें की संवसार काबार जातलो म्हणून, लोक सगलो मरण वेतलो म्हणून. पूण आमी आजुनूच जिवी आसा. वी आर स्टील अलायव्ह. देवान आमकां कितलो हजारांनी लाखांनी लोक मेलो, पूण तांकां आयज आमकां ताणें निवारल्यान आमकां आजून दवरल्यान. पूण आमी आयज कशे भाशेन आमी जियेता? आमचें जिवीत बदल्लां काय? देवान आमच्या जिवितांत जें केलां, जें कोविड-19 आसलें हो व्हायरस येयलो तो देवान धाडूंक नासलो. ह्यो सैतानाचें काम. ह्या मनशा कुडान सैताना बरोबर हात धरून हें सगळें कोविड-19 हाडलेलें. पूण देवान आमकां साल्वार केली, देवान आमकां आजून पासून दवरल्यान. तर आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां जे भाशेन ताणें कोराझीनच्या लोकांक आनी बेतसायच्या लोकांक सांगलें, ज्या तुमच्या मोदें विजमितां घडलीं ती विजमितां तीर आनी सिदोन आनी आयज आमच्या जिवितांत जे विजमितां देवान केल्यान ती घडल्या जाल्यार आमी कितें करता? खरेपणी आमी देवाचें उतर आयकता वा फकत आमी आजून पासून धर्म करता? इगर्जो बंद जाल्ल्यो, आमकां इगर्जेक वचोंक जाय नासलें, मिसाक वचोंक जाय नासलें, आमचें सगळीं नोवेनां आनी फेस्तां करपाक जाय नासलीं. पूण आतां सगळें उक्तें जालां, पत्तून आमचीं फेस्तां, पत्तून आमचें सगळें जें दोमाजो चलता तो चलता. पूण आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाल्या काय भाव भयणीनो? खरेपणी आमी देवाच्या उतरान रिगून रावल्या काय? खरेपणी आमचो संबंद जेजूशी पवित्र आत्म्याच्या आदारान घट जाला काय? हो प्रश्न आमी आयज विचारुया. जेजू आयज आमकां 16 वडेन कितें म्हणटा? तुमचें आयकतात ती म्हजें आयकतात, तुमची बेपरवा करतात ती म्हजी बेपरवा करतात. भाव भयणीनो, आयज आमी देवाचें उतर आयकता. आयचें दिसपट्टें देवाचें उतर आमी आयकता. जेन्ना देव आमचे कडेन उलयता, देव आमकां कितें सांगता तेच्या उतरा वरवीं, आमी त्या उतराची बेपरवा करता वा आमी पळयता कोण आमकां सांगता, कोण शिकयता, कोण व्हडलो पाद्री, कोण व्हडलो बीस साहेब, कोण जो शिकयता त्याच्या प्रमाणे आमी आयकतले. पूण कोण दुसरो सादो मनीस उलयत जाल्यार म्हणटा तो कोण, ताच्यान अशें कित्याक म्हणूंक जाता, तो कित्याक अशें सांगता, आमी जें करता तें बरें आहा, आमी मिसाक वेता, आमी तेर्स करता, आमी मागणें करता, आमचें सगळें बरें आहा, आमकां न्ही सांगपाची इतली खबरो नाका.
अहें आमी चिंतप जाल्या भाव भयणीनो, आमी फकत धर्मान बुडून आसतले पूण आमचो संबंद देवाशी केन्नाच घट जावचो ना. देखून आयज जेजू आमकां कितें सांगता, तो म्हणटा म्हजें उतर पाडात. आनी जेजूचें उतर पाडूंक जाय जाल्यार आमी भाव भयणीनो आनी करूंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय. देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय जाल्यार आमी तें उतर शिकोंक जाय, तें पोत्तून पोत्तून आयकोंक जाय. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमकां ती सजमणी मेळोंक जाय. भाव भयणीनो, आमचे कडेन एक मोबायल फोन आहा जाल्यार तो मोबायल फोन आमी वापरूंक जाय जाल्यार आमकां सजमणी जाय त्या मोबायल फोनाची. आमकां गाडी चलोवंक जाय जाल्यार आमकां त्या गाडी कशी चलोवंक जाय ताची आमकां सजमणी जाय. तेच भाशेन भाव भयणीनो, ह्या देवाच्या उतराची सजमणी आमकां गरजेची. आनी जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा, देवान आमकां सांगलां कशे भाशेन तें उतर आमी पाडूंक जाय, तेन्नाच की आमी तें उतर पाडूंक पावतले आनी तेन्नाच की आमी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावतले. नातर भाव भयणीनो, आमी फकत धर्मान बुडटले आमी समजतले की आमच्या पुण्या वरवीं, आमच्या बऱ्या कामा वरवीं देव आमचो मोग करता, देव आमकां बेसांवां दिता. पूण खरेपणी भाव भयणीनो, जेजून आमचे पासून सगळें खुरसार केलां. तो ह्या संवसारान मनीस जावन येयलो 2000 वर्सां पयलीं. आमी हें पोत्तून पोत्तून आयकलां, पूण आमकां ती सजमणी मेळ्ळ्या काय? जेजून आमचे पासून सगळें तयार केलां. आमकां जाय फकत भावार्थ धरपाक. आमच्या कोन्या वरवीं, आमच्या बऱ्या कोन्या वरवीं आमकां कांयच जावचें ना. पूण जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ धरता, आमी देवाचो मोग अणभवता, आतां मोगान आमच्यान सगल्यो बऱ्यो वस्तू करूंक जाता, ज्यो पवित्र आत्मो आमकां सांगूंक सोदता, ज्यो देवाचें उतर आमकां सांगूंक सोदता. कित्याक त्या कोन्या वरवीं, त्या बऱ्या कोन्या वरवीं आमच्यान आतां दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, खरीच भाशेन आमी हें उतर आयकोया. देवाच्या उतरान आमी रिगून रावया. देवाच्या उतराचेर नियाळ करून तें उतर पाडूंक आयजतान सुरवात करुया. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर करता, दिसान दीस देवाचें उतर करता, आमी जेजू सारकीं जावंक पावतले आनी एक दीस सर्गीचें सूख, सासणाच्या सासणाक सूख भोगूंक पावतले. नातर भाव भयणीनो, धर्मा वरवीं आमकां कसलोच फायदो जावंक ना, आमचें निसणटण जातलें. पूण आयज आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. खरेपणी आमची चोत्राय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर धरून तें उतर पाडूंक एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत, एक बरें जिवीत जिवंक आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.